नमस्कार. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या ब गट कोंकणी सर्तीक तुमकां सगळ्यांक हांव जयेश रावत माय मोगाचो येवकार दिता. अ गट सर्तींतल्यान 2 पंगड निमणे फेरये मेरेन पावल्यात. आयच्या ह्या सर्तींतल्यान आनीक 2 पंगड निमणे फेरये मेरेन पावतले आनी ह्या फेरयेंतल्यान कोण जैतवंत थारतलो तें आमकां कळटलें. गोंयच्या साबार उच्च माध्यमीक महाविद्यालयांतल्यान 4 पंगड आमी वेंचून काडल्यात. ते आज आमचे मदीं आसात. सर्त सुरू करच्या पयलीं ह्या पंगडांची वळख करून घेवया. दर एका पंगडाक आमी खाशेलें नांव दिल्लें आसात जे आमच्या गोंयच्या अस्मितायेची वळख घडयता. सगळ्यान पयलीं रवींद्र पंगड. हांव गौरांग पाणंदीकर. आनी म्हजें नांव गौरवी कामत. आमी दोगांय श्री दामोदर उच्च माध्यमीक विद्यालय विज्ञान मडगांव हांगच्यान आयल्यात. फुडले सुवातेर मायभास पंगड. म्हजें नांव दामिनी फातर्पेकर आनी म्हजें नांव श्वेता मयेकर. आमी दोगांय पिपल्स उच्च माध्यमीक विद्यालय पणजेच्यान आयल्यात. शारदा पंगडान आपली वळख दिवची. म्हजें नांव मंथन नायक. आनी हांव गोविंद मोपकर. आमी दोगूय सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालय म्हापशें हांगच्यान आयला. आनीक आमचो निमणो पंगड शिवदास पंगड. हांव वैभवी राणे. आनी हांव वर्णिका शिरोडकर. आमी दोगांय GVM SNJ उच्च माध्यमीक विद्यालय फर्मागुडी हांगासावन आयल्यात. चारूय पंगडांक ताळयो पेटून येवकार दिवया आनी तांकां यश आवडया. ब गट फेरी हांगासर सुरवात जाता. आमी ह्या सगळ्या सर्तकांक कांय विशय दिल्ले आनी त्या विशयाचेर ह्या सर्तकांनी अभ्यास करून ती हांगासर आमच्या मदीं आसात. हे विशय आशिल्ले भलायकी आनी व्यायाम, व्याकरण आनी खेळामळ. ह्या विशयांचेर आदारीत तांकां आमी प्रश्न विचारतले. तर सुरवात करुया. पयली फेरी. पयले फेरयेचे नेम अशे आसात. दिल्ल्या 3 विशयांतल्यान तुमकां खंयचो एक विशय वेचून काडचो पडटलो आनी त्या प्रश्नाची जाप दिवची पडटली. सर्तकांनी नोंद घेवची. भलायकी आनी व्यायाम आनीक व्याकरण हांकां 6 गूण मेळटले आनी खेळामळालो प्रश्न जर तुमी वेचलो जाल्यार ताका 4 गूण आसतले. पयले फेरयेक सुरवात करतना रवींद्र पंगडान आपलो विशय वेचचो. व्याकरण. रवींद्र पंगडाक व्याकरणाचेर प्रश्न. 2 अक्षरी उतर जे आकारान सोंपता ताचे पयली मात्रा दिवची पडत जाल्यार ती खंयची दिवची. पर्याय आसात अ पयली, ब दुसरी. अ पयली. खूबच विचार विनिमय जाल्या उपरांत जाप आयिल्ली अ पयली आनी जाप बरोबर आसा. रवींद्र पंगडाक मेळटात 6 गूण. फुडलो पंगड मायभास पंगड. ताणें आपलो विशय वेचचो. भलायकी. मायभास पंगडाक भलायकी ह्या विशयाचेर प्रश्न. व्यायाम सुमनांत कितले फावट करप गरजेचें. पर्याय आसात अ सदांच, ब 3 दीस, क 1 दीस. ब 3 दीस. जाप चुकल्या. प्रेक्षकां मदल्या कोणी जाप दिवं शकता. जाप दिवची. सदांच. जाप बरोबर आसा. फुडलो प्रश्न शारदा पंगडा खातीर. तुमी विशय वेचचो. व्याकरण. शारदा पंगडाक व्याकरणाचेर प्रश्न. दिल्ले वाक्य भविष्य काळान सांगात. केदार देवाची पुजा करता. केदार देवाची पुजा करतलो. जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक मेळटात 6 गूण. फुडले सुवातेर शिवदास पंगड. ताणें आपलो विशय वेचचो. भलायकी. शिवदास पंगडाक भलायकेचेर प्रश्न. एक नाचाचो प्रकार जाचो वापर चडसो बायलां व्यायामा खातीर करपाक लागल्यांत ताचें नांव सांगात. पर्याय आसात अ साल्सा, ब टँगो, क झुंबा. क झुंबा. जाप बरोबर आसा. अशे तरेन हांगासर पयली फेरी सोंपता. कांय खिणातच आमी आमच्या दुसरे फेरये कडेन या. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या कोंकणी ब गट सर्तीक आमी हांगासर जमल्यात. ह्या सर्तीची दुसरी फेरी आमी हांगा सुरू करतात. दुसरे फेरयेचे नेम अशे आसात. पयले फेरयेन आशिल्ले तेच 3 विशय घेवन आमी दुसरे फेरयेन वतात. एक सवलत आमी सर्तकांक हांगासर दिल्या आनी ती म्हळ्यार ती एका व्यक्तिमत्वाक संपर्क करून तांचे कडसून जाप घेवं शकतात. हे व्यक्तिमत्व आसा भौमानेस्त नॉबर्ट डिसूजा,
नॉबर्ट डिसुजा हे व्यक्तिमत्व भलायकी व्यायाम ह्या मळाचेर वावरत आसा. तांच्या एका खाशेल्या प्रकल्पाक गोंयभर नामना मेळ्ळ्या. कोणी सांगू शकता ते कसल्या वावरांत आसात? नॉबर्ट फिटनेस सेंटर. जाप बरोबर आसा. बोमानेस नॉबर्ट डिसुजा हांच्या व्यायाम शाळेचे एक जाणें आसा, नेटवर्क आसा, जाका आमी नॉबर्ट फिटनेस सेंटर म्हणून वळखतात. गोंयभर हे खुबूच फामाद आसा. जायतो लोक ह्या व्यायाम शाळेंनी वचून ह्या व्यायाम शाळेंतल्या सगळ्या सवलतींचो फायदो घेता. तर अशें एक व्यक्तिमत्व आमकां लाभलां. जर तुमकां खंयच्या प्रश्नाची जाप कळना जाल्यार तुमी तांकां फोन करून तांचे कडसून जाप घेवं शकतात. एक मतीन दवरचें, जर तुमी व्यक्तिमत्वाक फोन करून तांचे कडसून जाप घेतली जाल्यार तुमकां फक्त 3 गुण मेळटले. जर तुमी प्रश्नाची जाप बरोबर दिली जाल्यार तुमकां 6 गुण मेळटात. तर सुरवात करुया दुसरी फेरी. सुरू करुया शिवदास पंगडा कडल्यान. तुमी तुमचो विशय वेचचो. भलायकी. भलायकेचेर आदारीत प्रश्न आसा. घरांत बसून खेळटात ते खेळ भलायकेक बरे काय मळार खेळटात ते? मळार खेळटात ते. जाप बरोबर आसा. फुडले सुवातेर शारदा पंगड. तुमी तुमचो विशय वेचचो. व्याकरण. शारदा पंगडाक व्याकरणाचेर प्रश्न. क्रिया दर्शवपी उतरांक कितें म्हणटात? पर्याय आसात. अ नाम, आ लिंग, ई क्रियापद. ई क्रियापदा. जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक मेळटात 6 गुण. सर्तकांनी नोंद घेवची. व्याकरणा वयले प्रश्न सोंपल्यात. तुमचे कडेन आसात ते व्यायाम आनी भलायकी आनी खेळा मळा वयले प्रश्न. फुडले सुवातेर मायभास पंगड. तुमी तुमचो विशय वेचचो. भलायकी. भलायकी ह्या विशयाचेर मायभास पंगडा खातीर प्रश्न आसा. पहलवान हे नांव खंयच्या खेळाच्या खेळगड्यांक दिलां? पर्याय आसा. अ क्रिकेट, ब कुस्ती, क कबड्डी. कुस्ती. जाप बरोबर आसा. मायभास पंगडाक मेळटात 6 गुण. दुसऱ्या फेरयेंतलो निमणो प्रश्न रवींद्र पंगडा खातीर. तुमी तुमचो विशय वेचचो. भलायकी. तुमचे खातीर प्रश्न. व्यायाम करपाचो उपयुक्त वेळ खंयचो? पर्याय आसात. अ सकाळचो, ब रातचो, क सांजेचो. सकाळचो. जाप एकदम बरोबर आसा. अशे तरेन हांगासर दुसरी फेरी सोंपता. कांय खिणांतच आमी आमच्या तिसऱ्या फेरये कडेन या. चारदर्शक प्रश्नमाची सर्तीच्या ब गटांत तिसऱ्या फेरयेक तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. तिसरे फेरयेंत आमी ह्या सर्तकांचे चित्रकला कौशल्य, विचार करपाची ताक आनी समजुपाची ताक कोणाक लायतले. ह्या फेरयेंत जण एका पंगडाच्या मेजार एक लकटो आसा आनी त्या लकट्यांत कांय उतरां आसात. ती उतरां पळोवन 2 सर्तकां मदल्या एका सर्तकान फळ्याचेर तें चित्र काडचें आनी दुसऱ्या सर्तकान तें वळखुचें. दर एका बरोबर जापे खातीर तुमकां 6 गुण मेळटले. तुमची जाप जर चुकत जाल्यार तुमचे 6 गुण वजा जातले. पाकीट उगडून उतर पळयलें म्हणटकच तुमकां 30 सेकंड मेळटले. ह्या 30 सेकंडां मदीं तुमी तुमचें चित्र काडचें आनीक जाप वळखुची. सुरवात करुया तिसरी फेरी. तिसरी फेरी खेळपा खातीर येता पंगड रवींद्र पंगड. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. शिकप. जाप बरोबर आसा. उतर आशिल्लें शिकप. रवींद्र पंगडाक मेळटात 6 गुण. फुडलो पंगड मायभास पंगड. मागता एका सर्तका लागीं ताणें लकटो घेवन फळ्या मेरेन येवचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता.
शांता. जाप बरोबर आसा. मायभास पंगडाक मेळ्ळ्यात 6 गुण. फुडले सुवातेर शारदा पंगड, तांचो एक सर्त घेवचो. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. खेळप. जाप एकदम बरोबर आसा. फुडले सुवातेर आमच्या मुखार येता शिवदास पंगड, एक सर्त घेवचो. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. बरोवप. जाप एकदम बरोबर आसा. क्रिया आशिल्ली बरोवप. हे बरोबर जापे खातीर तुमकां मेळटात 6 गुण. तर अशे तरेन हांगासर ही तिसरी फेरी सोंपता. 3 फेरयो जाल्यात. 3 फेरया उपरांत ह्या सर्तकांचे गुण कितके आसा ते जाणून घेवया. 3 फेरयांचे गुण म्हजे कडेन आसात. गुणफलक असो आसा. मायभास पंगडाक मेळ्ळ्यात 12 गुण. शारदा पंगडाक मेळ्ळ्यात 18 गुण. शिवदास पंगडाक मेळ्ळ्यात 18 गुण. आणि रवींद्र पंगडाकूय मेळ्ळ्यात 18 गुण. परत एक फावट ताळयो पेटोवन तांची स्फूर्त वाडोवया.